ग्लाव तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, थँक्यू जीस. देव बरो दिसतो तुमकां समजता मगाच्या भाव आनी भयणी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचो दीस नोव्हेंबराची 1 तारीख. आज पवित्र सभेंत एक ऑर्थो दीस जावन आसा. आज सांत भक्ताचो दीस आमी आचरण करता. हो महा एक परब आचरण करता आनी सांत भक्तां खातीर आज मस्त म्हत्व आसा आमच्या पवित्र सभेंत. सांत भक्तांक आमी कित्या खातीर मान दिजे म्हणून, कित्या खातीर तांकां गौरव दिजे ह्या विशयान मस्त शिकून आसा पवित्र सभेंत. पूण आज जेजूची शिकून आमी आयकुया. जेजू आज आमकां सांगता त्या दोंगरा वयलो प्रसंग. जेजूच्या सोर शिकून पुरो शिकून बरें तूं तातूंत टॉप लेवलार आसा म्हळ्यार ही शिकून जेजूची दोंगरा वयलो प्रसंग टॉप लेवलार. हाचे उपरांत त्या म्हाका दिसता वेचीक पुताची आसा ओपार, तें पुरो फेमस नांवार्दीक म्हळ्यार सगळ्यांक एकळीत आशिल्लें पवित्र सभेंतलीं गणितां सगळीं ही पवित्र सभा उखलून धरता. आनी आज दोंगरा वयलो प्रसंग 8 बागी म्हूण सांगता. आपूण दुर्बळी म्हूण आसा तीं कितलीं बागी, जाणां आसा तीं कितलीं बागी, सर्गींचें राज तांचें. रुदहन करतात तीं कितलीं बागी, देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळीं कितलीं बागी, पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकयतात आनी ताणयतात तीं कितलीं बागी, तीं दोशी जातलीं. दया दाखयतात ती कितली बागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितलीं बागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. नीती पासत दुग्ध आनी भोगतात तीं कितलीं बागी, सर्गींचें राज तांचें. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक, दगधुनी भोगूंक आनी चवरताचीं खटपांक करून तुमचेर आड उलयता तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं बागी, संतोश आनी उल्हास पावा. कित्याक सरकाराच्यान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदी असल्या प्रभाद्यांकी ताणें तशेंच दग दिल्यात. देखून जेजूचो पाटलाव करतना 8 बागी सो आमी खंडीत जावन उदास करीचे. खंडीत जावन आमच्या जिवितांत एक मेलपंक्त ह्या 8 बागींचे आमकां खंडीत जावन एक वांटो आमच्या जिविताचो 8 बागी हातूं एकलो तरी आमी हातूं जायचे. 8 बागी वयर एकलो तरी आमी जायचे खंडीत जावन. दुर्बळी म्हूण जाणां आसा ती कितली मागीर सर्गींचे राज तांचे. ते लाजरा विशयान जेजू सांगता. तो दुर्बळ जावन आसलो, कान जेवण ताका नातिल्लें, ताका ताची रुवां पेटे येवन लेवताले म्हूण सांगता. पूण तो कितलो बागी अब्राहमाच्या गोपांत जेवणाक बसता वचून. आमी वाचल्यार लुकाच्या वंजेलांत ताचे विशयान सांगता. देखून आज आमी समजून खाण घेवया. ह्या संवसारांत कितलीं जाणां दुखान आसात, कश्टांत आसात, तीं कितलीं बागी, देव तांकां बुजयतलो, देवूच तांकां बुजयतलो. एक पाटी पळया अवचित मरणाक वळख जातात आमच्या कुटुंबांत. जावं पुरो तीं तरणाटीं, जावं पुरो तीं भुरगीं, ते विशेश दूख भोगता. तांकां कोणें बुजोवन दिल्यार तांकां बुजोवन मेळना, पूण देवान बुजयल्यार खंड तांकां बुजोवन मेळटा. शांत समाधान जाता, ते एक्सेप्ट करतात तें घडीत तांच्या जिवितांत. जायतीं निदर्शनां आमच्या दोळ्या मुखार आसात. देवान बुजोवची. सादी बोळी कितलीं बागी, पृथ्वी जातली तांचे जायत, सगळी पृथ्वी जातली तांचे. सादी आनी बोळी कितलीं बागी, पृथ्वीच जातली तांची दायज. आनी देवाची खुशी करूंक बुकयतात आनी ताणयतात तीं कितलीं बागी, तीं दोशी जातली. आमकां एक बारीक गरजेचें हरयकल्यानी आमी देवाची खुशी करूंक आमी ताणयचे आनी बुकयचे. देवाची खुशी करूंक, देवाची खुशी कितें म्हणून आमी जाणा जायचे, देवाची खुशी कितें म्हणून आमच्या जिवितांत आमी सोदून काडचे आनी ती जारी करूंक आमी पेसाडीचे. ताच्या वर्तें एक भाग देवान दिल्लें आमकां, ताचे वर्तें भाग दुसरें ना. म्हज्या भावांनी भयणी, देवाची खुशी करूंक खंडीत जावन आमी हरयकल्यानी प्रयत्न करीचे आसले. खंयचें आमकां दुसरें जायना जाल्यार देवाची खुशी करूंक ताणयतात ती आशेतात ती कितलीं बागी पळया. बुकयतात आनी ताणयतात ती कितलीं बागी, तीं दोशी जातली. दोशी ह्या संवसारांत ती दोशी जातली, सर्गींच्या राजांत ती दोशी जातली. कित्याक तांकां यथेश्ट प्रतिफळ मेळटलो. कित्याक देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडची आमकां. आमच्या जिवितांत पळया कितलीं वर्सां संवसारांत जियेत आसतना लागीं 30 आनी 3 वर्सां देवाचें योजन कितें म्हणून म्हाका समजूंक नासलें. देवाचें योजन कितें म्हळ्यार आमी गम्मत आनी जिवोवचें, घर गम्मतां मारची आनी आमी एक क्रिस्तांव आयताराचे एक मिसाकेचे आनी तितलेंच क्रिस्तांव. देवाचें योजन केदाळ कळीत जालें. विशेश तरान ती कृपा, विशेश तरान ताची पवित्र देणी आमचे वयर वतली
आनी सगळें देवान जिवीत बदलिल्लें. खोटेपणांतावन वायट संवयांतावन सगळें भायर काडलें. देवाची खुशी कितें म्हूण तूं जाणा जाताय जाल्यार त्या दिसतावन तुका सोडवण मेळ्ळी, सुटका मेळ्ळी. देवाची काकुळटांनी कृपा तुजी जिवितांत यथेश्ट मापान मेळ्ळी म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. देखून आज आमी समजून काडया ह्या 8 भागी जर आमी वाचता जाल्यार आमी उगडापणाचो ग्रंथ हाचे पयलें वाचप 7 अध्यायांती 2 ते 4 वाक्यां आनी 9 ते 14 वाक्यां हे तुमी वाचून पळया. आनी भुमीच्या 4 कोनशांचेर सोग देवत उबे रावन आसले हांवें पळयलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी थंय म्हणटा तेदो दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो. जिवंत देवाचे मोर हाती घेवन उदयचे उठोवन येतलो. धरणीचे आनी दर्याचे देसपाट करूंक म्हण पदवी आसलेल्या सोग देवदूतांक व्हडल्या ताळान ताणें बोबमान म्हळें, नाका आमच्या देवसेवकाच्या कपालाचेर आमी मोर घालीसर तुमी जावं दर्याक जावं रूख झाडांक जावं कितेंच बादाक करिनाकात. देवाची मोर कोण 8 भागी आसात तांकां देवाची मोर मारतात. देवाची मोर मारतल्या मनशांक ह्या संवसारांत कितें जाल्यार तांकां कितेंच बादाक जायना. कित्याक तांच्या कपालाचेर मोर मारल्या. कोण ते 8 भागी जर तातूंत एकलो तूं जावन आसा जाल्यार तुज्या कपालाचेर देवान एक मोर मारल्या. तुका ह्या संवसारांत कश्ट येवं दी, अनवर येवं दी, अवघड येवं दी, भुंयकांप जावं दी, आनी कितें वारें वादळ येवं दी, कितेंच जावं दी, तुका कितें बादाक जावचें ना. कित्याक तुज्या कपालाचेर मोर मारल्या. आज आमी समजून काडया 8 भागी जायचे कित्याक तांच्या कपालाचेर मोर मारल्या. संवसाराचे कितेंत वसो तांकां बादाक करूंक शकचें ना. तांचे कुडीच्यो ओडण्यो ते दादासूय करचे नात. दोळ्यांचे पुसलवणी तांकां ते जीव दिवचे नात. सगळें सोडटले आनी जेजूचे सांगता जियोंक ते पेसाडटले ते जावन आसात मोर मारले. आनी आज आमी खंडीत जावन ह्या विशयांत आमच्या मोतीक हाडया. आनी आज आमी पळयता जाल्यार जुवांच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता जाल्यार 5वो अध्याय 3रो अध्याय जुवांचे पयलें पत्र 3रो अध्याय 1 ते 3 वाक्यां पळया. कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें फावो केला. आमी देवाची भुरगीं, आमी स्वंत ताच्या देवाची भुरगीं. कित्याक आमी ह्या संवसाराचेर न्हय, संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकतात असली आमी देवाची भुरगीं. संवसाराच्या वशाक पडून संवसाराच्या जिविताक आपणावन आमी नाश जावच्या खातीर देवान आमकां रचूं ना. बगर सर्गींचे राज देवा सांगता ससनाच्या ससनाक जियेजे म्हणून देवान म्हाका आनी तुका वेंचून काडला. आनी संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाक तो वळखूंक ना. मोगाचें न्हू. आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां इदळ पर्यंत उगडाप्यान जावं ना. पूण तें उगडाप्यान जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारकें जातल्या म्हणून सनाव. देवा सारकें जातलें म्हण प्रत्यक्ष आमी जातले. कशें मोयजेन सिनाय पर्वतार देवाक पळयलो म्हणटात जाल्यार थंय जळतें बोलें मात्र पळयलो, देवाचो थाळो मात्र आयकलो. आनी देवाचें तोंड पळोवन ताणें मस्त प्रयत्न केले, मागलें सयत. म्हूण देव सांगताले म्हजें तोंड पळोवंक तुका जावचें ना. हांव तुका एक खांचींत पत्राच्या खांचींत घालता आनी तुज्या वयल्यान हांव पाशार जावन येतलो. पूण तोंड पळोवंक जावना म्हजे. पूण आमकां सर्गींच्या राजाक वेता आसतना जर आमी 8 भागींतले एकलो जाल्यार आमकां देव मुखामुखी पळोवंक मेळटलो म्हणटा. मुखामुखी प्रत्यक्ष जावन देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातल्या म्हूण सांगना. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देखून आमचें जिवीत पवित्र जावं. जेजूनी सांगलेली उतरां जसो म्हजो बाप पवित्र तशें तुमी जाय पवित्र. देखून ह्या खातीर आज ह्या संत भक्तांच्या दिसा आमी सर्व संत भक्तांची मजत मागया. खंडीत जावन ते आमचे खातीर विनंती करतात आनी खंडीत जावन आयचो हो वर्तो दीस आज आमी आचरण करया. आमी सगळ्या लोकां खातीर आज मागया, सगळ्या संवसारा खातीर मागया, समाधाना खातीर मागया. देवाची काकुळतांनी कृपा हर एकल्याचेर देवून येवच्या खातीर मागया. हेंच जावं दी आमचें मागणें. हेंच जावची आज आमचे सोर रितीचे मागणी सांगता घालन आज आमी मागया. तर सक्कर सांगता मेळोन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरे कृपेन मरलेले सुमिती जे सांगता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जोगेशें जेजो भगिवंती मरिये देवाचे माये अम्मा बापी हांकां तेर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. देव तुमकां बरो दीस आमकां समेस्तांक लाबों दी आनी आयचो दीस आमकां समेस्तांक आशिर्वादीत पडलेलो जावं दी म्हूण मागता.